सुरुवातीक आमी गीत घेवया A8 पेज नंबर 4 देवाची वेदी सोरी. देवाची वेदी सोरी हावेता कुशा काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हावेता देवाशी हावेता तुजो स्वर म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळूय तुजो स्वर म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळूय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो आयज आमी सद्या कालाच्या चवथ्या आयतारान भितर सरतात आनी आयज आमी आमची पवित्र सभा दोन खेरीत समारंभण्यो पाळटाव. पयली म्हणल्यार आयज बालका जेजूक देव मंदिरान भेटयल्ली दोबाजीक परब आमी समारंभता आनी तेच बरोबर आयज आमच्या गोंय धामावच्या महाधर्म प्रांतांत जेजूचो वळखीचो दीस आमी पाळटा आनी ह्या दोनूय समारंभ मनान धरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा वचात दोतोनींतल्यान देवा उतराचो पळजोड पांकुयात. मोगाच्या भावान भयणो आयज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान येता आसतना आमी आमच्या दोतोनीचो उगडास करुया. आमी धाकटेपणी सावन दोतोन शिकल्या आनी तातूंतच आमचो भावार्थ वाडला. आमी जेजूचो मोगूय अनुभवला आनी हातूंतल्यानूच आमकां एक कार्य आमच्या कार्याचोय उगडास करता की आमी हो मोग जो आमकां मेळ्ळा तो आमी दुसऱ्यांक फांकोवंक दुसऱ्यांक दिवंक हो जेजूचो पळजोड दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आपयल्लीं आसात. तर मोगाच्या भावा भयणो ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागता आसतना देवा लागीं तीच कृपा मागुया आमकां ती घोटाय दी म्हूण जेजूक आमी जंय जंय वयतात थंय ताका परगट करूंक. हेंच मनान धरून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. तेच परी जायते पावटी आमी देवाच्या उतराक मान दिवंक ना. जायते पावटी आमी देंवचाराच्या ताळण्यांत पडल्यात आनी आमी पातकांत पडल्यात. आमी देवा सोशिल्लीं पयस गेल्यात. आमच्या पातकां पासत आमी देवा लागीं कृपा मागुया आनी भोगसणे मागुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरुया. आमी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मना चिंतून उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत बाकीन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदिदार ती आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Moima deva kun sorgi ani shanti dalsha ishta sosari Sorvesvara deva sorgi charaya Sorpotveda deva
तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वखणटा. महिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाची शिडी, तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत कोर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेची जेजू ख्रिस्त. एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. महिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. प्रार्थुया. सर्पदिदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुतान आमच्या मनशान सैम घेतलो आनी ताका देव मंदिरांत भेटयल्लो तो दीस आयज आमी समरमता. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी ताचो चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. मालिकेस प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पोले म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरपराधी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदता तो ओचीत देव मंदिरान भितर सरतलो आनी जे कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेता होय तो येतलो. अशें दोलबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसा कोण वचीत करूंक शकता तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेतांचो आकट्या आनी धोब्यांचो कार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेविसाच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपें आनी भांगरा वरवीं निर्बाळ करतलो. आनी तेन्ना तीं परतीपणीन सर्वेस्पराक आपलो भेटवण्यो करतल्यो. जशें मागता आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाच्या आनी जेरुसाच्या भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें अवतारें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावनी. कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पूर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवट्याच्यो तुमी मानात वयर उखल्यो दवरात. पोरणेपणून दवरतलीं तुमची तोंडां वयर उबारात. मोहिमेवंत राजा भितर घेयात. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पोर बोलिश्ट आनी दिरादीक जावन कालचिदार सर्वेस्पोर तो. जबाब.
कोण तो मोहिमेवंत आसा मोहिमेवंत आसा आमचो सर्वेस्पोर. दारवाटांनी तुमी मानात वयर उखलून दवरात. पोरविल्ल्यो दारवट्यांनो तुमी तोंडां उंच उबारात. मोहिमेवंत रासा भितर घेयात. जबाब कोण तो मोहिमेवंत आसा मोहिमेवंत आसा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत रासा तो दोलबाराचो सर्वेस्पोर. मोहिमेवंत रासा तो. जबाब कोण तो मोहिमेवंत आसा मोहिमेवंत आसा आमचो सर्वेस्पोर. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भुरगीं संस्कार्या रोगता मासाची देखून जेजून त्याच रोगता मासान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मोर्नाचे पदवी चलयतालो ताचो मुणगे देवाचो राचो. आपल्या मोर्ना उदेशी ताणें नास केलो आनी मोर्नाचे भिरांतीन आख्ख्या आपले जिवितांत गुलामपणांतन जियेताली तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूताक ताणें आपणाचे अधीन करूंक ना, पूण आब्रामाचे सोंस्तीक ह्या पासत पोरजेच्या पातकाच्या बोगसोणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुड्यान दोयाळ आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावन सोदतात ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपोद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपोद्र्यांक सांपडटा तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे ही सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगोडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तींत बरयल्लें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिल्ले हांचो यत्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाची बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान माकलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बालकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून
म्हजेच नदरेन हांवें देखली. वर्सांक उजवाड्यांतलो उजवाड, तुजे परजे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, अशीच एक घडणी आसा की एक मनीस जो मदले पिरायेचो मनीस जो आपलो काम जाल्या उपरांत तो एक जाणट्यांच्या ओल्ड एज होमान तो भितर सरतालो. तेन्ना आपलें काम जाल्या उपरांत तो घरा वतालो तेन्ना तो त्या ओल्ड एज होमान भितर सरतालो आनी तांकां आपलो आदार दितालो. तांचे लागीं वेळ सारतालो, तांकां तांचे लागीं उलयतालो, तांकां देवाचें उतर तो वाचतालो, तांचेर नियाळ करतालो, तांचे लागीं मागणें करतालो, तांचे बरोबर जायतो वेळ सारतालो. आनी ही जाणटी ताका जायती उमेदीन ती रावताली तो केन्ना येतलो काय म्हणून. सदांच ह्या मनशाचें चाली रितीन न्हू हें दिसाच्या दिसपट्या वावर जाल्या उपरांत तो हांगा वचपी आनी तो ह्या जाणट्यांची काळजां तांची मनां तो तांकां खुशालकाय हाडपी ह्या तांकां भेट करून. पूण एक दीस अकस्मात अशें जाता की तो त्या ओल्ड एज होमांत वचोंक बंद जाता आनी सगळीं चिंतूंक पडटात तो मनीस खंय गेलो काय म्हणून. आनी कोणाकूच खबर ना त्या मनशाक कशे तरेन त्या मनशाचे वरवीं विचारपाक वो ताका कोणाची खबर आसा, कोणाक खबर आसा तो खंय आसा तो विचारूंक कोणाकूच खबर ना कितें करचें तें. आनी अशें 1 म्हयनो जाता, 2 म्हयने जातात, 3 म्हयने जातात आनी ताची खबरूच ना. अकस्मात एक दीस तो त्या ओल्ड एज होमांत परत त्या दारा मुखार येवन उबो आसता. 3-4 म्हयने जाल्या उपरांत तो येवन उबो आसता आनी ताच्या बरोबर आनीक एक मनीस ताका धरून हांगा आयिल्लो तो म्हणजे ताका धरूंक. आनी ह्या ताका पळोवन ह्या जाणट्यांचें पयलोच प्रश्न म्हणल्यार तूं खंय आसलो, आमी तुका कितलीं हुस्केतालीं, तुजी कांयच खबरूच ना, तूं खंय आसलो. आनी त्या वेळार हो मनीस तांकां जबाब दिता की हांव दोतोराशी गेल्लो आनी तेन्ना दोतोरान म्हाका सांगलें की म्हजी आय सायट जी आसा ती पिड्ड्यार जायत वता आनी म्हाका दिसलें की फुडाराक हांव कुड्डो जालो जाल्यार तुमकां हांव देवाचें उतर तुका वाचूंक मेळचें ना. देखून हे 4 म्हयने हांव कुड्डो जाता हांव देवाचें उतर शिकोंक लागलो आनी शिकून ताचें नियाळ करून आज हांव हांगा आयलां. म्हज्यान चड पळोवंक जायना, म्हज्यान दिसूंक जायना, ताका लागून हांव आनी कोणाक घेवन आयलां आनी आतां म्हज्यान तुमकां देवाचें उतर पडगोटूंक जाता. हांव कुड्डो करो पूण देवाचें उतर हांवें शिकलो आनी तुमच्याच पासत हांव हांगा आयिल्लो आसा. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या मनशान देवान दिल्लें कार्य परगटलें आपल्या जिवितांतल्यान. तो काम करतालो खरो पूण ताचो आनिकूय ताणें देवाचो कार्य पाडलो म्हणटा ती आपल्या जिवितांतल्यान तो दुसऱ्यांक पावलो, दुसऱ्यांक ताणें देवाचो मोग परगटलो. आयज आमकां ही वाचपां तेंच शिकयतात. आमी पयलें वाचप पळयत जाल्यार मालाकियास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें घेतलेलें आसा आनी आयज देव आमकां चडसो इस्रायल प्रोजेक्ट सांगता. मालाकियास प्रवादा वरवीं तो तांकां शिटकायता. मालाकियास प्रवादाच्या काळार न्हू इस्रायल लोक वायट मार्गान चलताले. इस्रायल लोक आनी तांचे यादनीकूय वायट मार्गान चलताले. ते देवाचे मनामेन पाडनासले, ते वायट चाली रितीन ते भितर सरलेले आनी यादनीक देखून बरें योद्न करिनासले. ते कुड्डे तोणटी जनावरां देवाक तांचो योद्न देवाक भेटयताले आनी आपल्या दिसवाडो ते देवाक दिनासले आनी अशें करून ते देवा कडसून पयस गेल्ले. आनी आयज देव मालाकियास प्रवाद्या वरवीं तांकां सांगता की भाकीत करता की
सर्वेस्पर ओचितूच आपल्या मंदिरांत येतलो, आपल्या आसनार बसतलो आनी नीट करतलो म्हणून. आनी हेंच तो आयज हे इस्रायल पोरचेक मालाकेस प्रवाद्या वरवीं सांगता. आनी आयच्या शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार म्हाज्या भावन भयणीनो, हेंच आमकां कितें मालाकेस प्रवाद्यान कितें सांगलोलें तें ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां सारकें जाल्लें दिसून येता. बालक जेजूक देव मंदिरांत आयज मारिया आनी जुजे घेवन येतात, भेटयतात. आनी ती कोरी आवय बापूय कशी ताणें देवाचे नेम पाडले, समोर ती बरयलेले आसा ते नेमा प्रमाणे ताणें जेजूक देव मंदिरान हाडून भेटयलो. आनी म्हाज्या भावान भयणीनो, देवाचे चाली प्रमाणे ह्या भेटवणेक 2 भाग आसात. पयलो म्हणल्यार भुरग्याक जल्म दिल्ले आवयचें शुद्धीकरण करपाचें, आनी दुसरें म्हणल्यार जल्मल्ल्या भुरग्याक देव मंदिरान भेटोवप आनी भेटयलेल्या बालकाक सुदोवप. हें जावन आसा देवाच्यो चाली रिती. आनी आमी पळयत जाल्यार म्हाज्या भावन भयणीनो, मारिया आवय, जेजूची आवय, तिका हें शुद्धीकरण करूंक कसलीच गरज नासली, कित्याक ती पातकाय सयत ते देवान तिका विचलली आपल्या भुरग्याची आवय जावंक. आनी जेजूकूय देव जावन ताका देव मंदिरांत भेटोवंक कसलीच गरज नासली. पूण आयज आमी पळयता मारिया आनी जुजे नेमा प्रमाणे जेजूक ह्या देव मंदिरान भेटयतात आनी देवाचे नेम पाळटात. आनी मालाकेस प्रवाद्यान कितें सांगलोलें, देव ओचितूच भितर सरतलो. आनी हेंच जाता, आज जेजू देव मंदिरान भितर सरता. आनी त्या वेळार जो एक प्रमाणीक मनीस आसलो सिमियोन, तोय देवाचें हें देव हाजीर जाला तें ताका गमन येता. पवित्र आत्म्याच्या बळान तो भरलेलो आनी तो देवाक वळखता. आयज आमकांय तेंच करूंक आपयल्यान. आमी आयज म्हाज्या भावन भयणीनो, आमच्या माधर्म प्रांत दोतोनीचोय दीस समारंभता, तेन्ना आमी आमच्या दोतोनीचो उगडास करुया. आमी जायते फावटी आमी दोतोन शिकलेलीं आसात, आमी मागण्यो करतात, पूण आमचे भितर तो भावार्थ आमी गोट जावंक ना. जायते फावटी जायते परिस्थितीक लागून आमचो भावार्थूय ल्हव जायत वता आनी आमी देवा सुशेनी पयस गेल्लीं आसात. आयज आमकां ह्या दोतोनींतल्यान आमी जी कितें शिकलेलीं आसात, मागणी शिकलेलीं आसात, तातूंतल्यान आमी देवाक परगटूंक आमकां आपयल्लीं आसात. देवाच्या उतराच्या आदारान आमकां मुखार चलोवंक आयचीं वाचपां आपयतात. आनी आमी हें करतले जाल्यार म्हाज्या भावन भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां शिटकायतात. आमी आमच्या जिवितांत 4 वस्तू घेवया. हे दोतोनींतल्यान आमी देवाच्या उतराचे परगटणे वरवीं भावार्थाचो पडजोड फांकोवया. म्हाज्या भावन भयणीनो, आमची पयले सतर आमी आमच्या भावार्थाची आकारणी करुया आनी होच भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. आयचें हें वाचप आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार म्हाज्या भावन भयणीनो, तेच परीन बोरमाशाचो परजोड आमी फुंकोवया. जायतीं आमचीं भावां भयणां अडचणींत आसात, जायते त्रास भोगतात, तांकां आमी बोरमाशाचो उजवाड जावया जेजू भाशेन. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाचो परजोड आमी फांकोवया. आयज आमकां जेजून आपलो मोग दिलेलो आसा, तोच मोग आमी आमच्या भावा भयण्यांक जांकां कोणूच ना, जांकां आजून मोग मेळोंक ना, देवाचो मोग मेळोंक ना, तींच तांकां आमी देवाचो मोग दाखोवया. आमी हें सगळें शिकलेलीं आसात आमच्या दोतोनींतल्यान. आयज आमी तें देवाक भास दिवया की आमच्या जिवितांतल्यान आमी हें सगळें कार्य आमकां दिल्लें आसा तें आमी परगटूंक देवा लागीं हीच करपा आनी शक्ती मागुया, हेंच काम ताचें करूंक. तर म्हाज्या भावन भयणीनो, आयज आमी मागणें करता आसतना आमचें मागणें जावं ती की आमी देवाक आनीक अनुभवूं आनी तेच अनुभवान आमच्या जिवितांत देवाची शक्ती आमी घेवंक हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया. आमी सगळीं उबीं रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानतान देवा, सर्वपदिदार बापाक, सर्गान तुमच्या आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारी ताणें सलमलो पोंच पिलाता काळ ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय दान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सतमाता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभी भक्तांचो एकठांय प्रार्थनाचें बक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूची शिकवण आपणावून आमच्या आपोवण्या वरवीं ताचो प्रकाश सगल्यांक हांकारूंक बापाच्या आदाराची आमकां गरज. ह्या वेळार कांय आमची मागणी आनी गरजो बापाक उक्त्यो करुया आनी ताची कृपा आमकां मागुया. याज्ञिकांनी आणि मोतवाशांनी आपले पोरजेक उर्बेन देवाच्या उतराची परगोटणी करूं कृपा आणि बोल बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी वडिलांनी देशाचो कारभार चलयतना देवाच्या उतराच्या उजवाडान दर एक निर्णय घेवं तांकां बापाचें बळ मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. जेजूच्या वळखीचो वावर उमेदीन फुडें व्हरतना देव संदेशकारांनी आनी शाळ्यांनी दोतोन शिकयताल्या शिक्षणांनी सोंसणीकायेन शाणेपणान आनी सोबागीवालपणान वावरून आपले शिकवणेंतल्यान देवाची वळख दिवंक तांच्या पासत बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. देवाच्या उतराची परगोटणी जेजूचे वळखींतल्यान करूंक आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत दोतोनीचें केंद्र वरस बोर भावार्थ आकारणयो वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडून सोमेस्तांच्या भावार्थ्यांची वाड करूंक प्रयत्न करता. केंद्रान वावुरतल्यांक आनी ह्या बऱ्या वावरान तांकां आदार सहकार दितल्यांक उपोट बेसांवांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमचे काळजांत आनी मनांत आसलेल्यो मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. दयाल बापा, कालतिकायेन केल्ली आमची मागणी तूं मानून घे. तुज्या पुताचो बरो वावर आमी फुडें व्हरतना तुजे कृपेचो आदार आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C16 पेज नंबर 35 दुंपाचो सोसो पुरमोळ. परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तांनी मेडोवची. परमेश्वराक वरदाना सोमेस्तांनी मेडोवची. दुंपाचो सोसो पुरमोळ सोटा सरकार तीच बरी आमची दाना. ईश्वरा तुजे मुखार परमेश्वराक वरदाना
Servésporok mordana, Somestani Bitoci. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या सर्गींच्या बापाक, कोतावीन मेंढरो जावन तुवें तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपणाचीच बली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या अदावाक उपकारूं म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक भागेली तुजे मोहिमेचो आजच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे आंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर्व राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणाराक संतोशान आमी मेळोवंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, मुनसोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, मुनसोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Good परगटूया. तुझ्या कुर्सा आनी पुरोशी परपडा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवय. पुनोन जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजरीत मोगामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदेदार बापा, सर्वंद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवल्लें प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकवल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D47 पेज नंबर 75 जुंय प्रिती मोग बसता. Sui priti mog bosta, tui deva girasa. Sui priti mog bosta, tui deva girasa. E tui che la decida.
सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली ती सुरवण म्हज्या दोळ्यांनी हांवें देखली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ आनी विश्वासी बापाक, बासयलेल्या क्रिस्ताक हातांत धरचे भाग मेळ्ळो पर्यान मरण तेगचो ना म्हूण सिमेवाक तुवें दिल्ली बसावणी पाळून ताचे ओत्रेक तुवें भागयले. ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुम्याक घेवंक तुवें फावो केलें, जाका हांगा कुडी पसोनाच्या रुपान आमी घेतला. ताकाच सर्गी सासणीक मोहिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशे बसात. आयज आमी सुम्या जेजूचे भेटवणीची परब संभ्रमिल्ली आसा. तर सगळ्यांक हांव हॅपी फीस्ट म्हणटा. आनी आमच्या फादर शॉन सिल्वाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें हे मीस आमचे पासून भेटयलेलें आसा आनी देवाचें उतर सुटावी करून आमची मनां उजवाडायल्लीं आसा. आमच्या साकिस्तांक दोगांयकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, दिल्फीन आनी आलेसांद, ते भायर क्वायर, स्टिशा, मिडिया, दया, आमचे वॉलंटियर्स आनी हेरां जी आमकां मदत करतात तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक जी कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसाराक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमचे पासत मागतात, आमी तुमचे पासत मागत आसा. मिसां हांगसर आयताराची 3 आसात, सकाळची 7, 8 आनी 9:15. 9:15ची मीस इंग्लीश भाशेन आनी दर दिसा 7 आनी 8 2 मिसां आसात. 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. 6 तारखेर फेब्रुवाराचे आमच्या सांत पॉल कॉलेज आसा थंयसर मीस जाता सायबाचें. थंय सायबाचें कॉपेल आसा. आमी स्टार्ट करता 9 तेर स्टार्ट करता, मागीर थोडो नियाळ देवाच्या उतराचेर आनी मागीर मीस 10. तो तुमच्यान थंयसर वचून त्या मिसान भाग घेवंक जाता. कुरपेची नोयनां फुडल्या म्हयन्यान स्टार्ट जातली, पूण आतांच तुमकां ताची कळोवणी दिता. 4 मार्च ते 12 मार्चाचे मिसां हे भाशेन आसतली. 6, 7, 8 सकाळची आनी सांजेची 4 आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. त्या दिसांनी मातशें थोडी देवासां आसतली 3 आनी हेराय वेळांचेर. आमचे बजिलिकेचे कॅलेंडर आमी छापलेले आसात. आमी ह्या नव्या वर्सान ते तुमकां उक्तावे करता. हो कॅलेंडर फादर लिंडसे आनी डॉक्टर विश्वेश खंडोळकरान केलेले आसा, क्युरेट केलेले आसा. हातूंत खूब म्हायती आसा. तुमी आदी ही आमचे बजिलिका कशें आसलेलें तें पळोवंक ना, हांगसर तुमकां पळोवंक मेळटा. आनी आनिकूय कशे भाशेन हांगसर एक्सपोजिसांव जातालें तें बी आसा. आदले फोटो आसात तातूंत. तर 100 रुपयांक तुमच्यान हांगसर भायल्यान आनी फुडल्यानूय आमी 2 कावंटर्स घातलेले आसात. लोक म्हणूंक लागलो आमकां मेळोना ते, तर आमी थंयसर 2 कावंटर्स दवरलेले आसा, तुमच्यान घेवंक जाता. माता दे थंयसर हांगसर इन्स्टिट्यूट आसा माद्रीचें, ती एक कोर्स सुरू करतात फेब्रुवाराची 10 सावन मार्चाची 10. ट्रान्सफॉर्मेटीव जर्नी थ्रू स्क्रिप्चर म्हणून हो कोर्स एका सुमाराक आसतलो, म्हणजे एवरी विकान. तर 9 ते 5 दिसता तो कोर्साचो टायम आनी 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन. त्या भायर मागीर दुसरे कोर्स फीज आनी बाकीचे सगळे. तुमच्यान ह्या नंबराचेर तांकां कॉन्टेक्ट करूंक जाता. 9021350490 ओ 8668698064.
हिंदी मीस ते सायडीन 2 म्हयन्याचे दुसऱ्या आयतारा दीस आसता 11 वरांचेर आनी तुमच्यान हे सगळे आमचे मीस तुमी पळयतात म्हणलें पूण यूट्यूबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल थंयसर तुमी वचून त्या मिसान वो येरा वस्तूंनी आमची मागणी आसात आमची तेर्स आसात तातूंत भाग घेवंक जाता. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वदेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक मागणें 12 म्हणया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सुडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूट लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या येण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तीन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन देशादी पाव म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95 संवसारांत वचूंक जाय. आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ